आर यू ऑल हॅपी राईट नाव? आर यू ऑल जॉयफुल? तुम्ही सगळी संतोष बरीत आसात तुमच्या जिवितांत? ना न्हू, भार घेवन आसात आमी. आनी हो भार ल्हवू करूंक जेजू आमकां सगल्यांक आयच्या ह्या सेवा धर्मांतल्यान 3 सोबीत वस्तू दिता. 3 सोबीत वस्तू दिता. पयली वस्त, देवाचे उतराचेर आमची जिविताची बुनयाद घालूंक आपयता. देवाचें उतर आमच्या जिविताची बुनयाद करूंक आपयता. आमी पळयता माथ्योवाच्या शुभ वर्तमानांत 4 थंय ताळण्यो येतात न्हू, पवित्र आत्मो ओरोण्यांत व्हरता जेजूक आनी मागीर देंवचार ताका ताळण्यांत घालता. पयले ताळणी घालले उपरांत तो ताका म्हणटा, पळय तूं देवाचो पूत जाल्यार हे जे फातर आसात ते उणें करून दाखय. हे फातर आसात ते उणें करून दाखय. पूण जेजू काय बरो जबाब दिता ह्या देंवचाराक आनी म्हणटा, मनीस हुंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते एक एक उतरा उदेशी जियेता. He doesn't live on the bread that we earn. We think that we will acquire lots of money, we will gather name for ourselves, name and fame for ourselves, and we will be happy one day. But that's not the secret of our life. Our secret of our life is in these words. ह्या उतरांनी ते सिक्रेट आसा. जेजूच्या उतरांनी देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते एक एक उतरांत उदेशी मनीस जियेता. एक फामील दूर जिवंक सोदता, खुशाल रावंक सोदता, व्हडले व्हडले बांगलोज नाकात. हें देवाचें उतरूच आसल्यार पुरो. हें देवाचें उतरूच आसल्यार पुरो. देवाचें उतर देव ढाप करून हांगा पडून येवन वयरसान येवन आमकां उतर दिवचें ना. म्हजें सवें, दुसऱ्या सवें, एकामेका सवें देव आमचे लागीं उलयता. ही स्पीक्स टू अस. If with every birth of the child in the family, he speaks to us, isn't it? उलयना, देव उलयना. एक कुटुंब